आणि तुम्ही परा कशी असती? आराम नव्हे? हां, म्हाका आरामात एक नमनेचे उग्गण येऊन गेला केदने घरावत की म्हण दिसतं म्हाका. आम्ही अशी घर सोडून भायर आयली नाही. चड म्हळ्यार सकाळ वचून सांजेवचे आणि तशी अप्रूपांत अप्रूप एक दोन दीस खंय दवरपचे म्हळ्यार होड. अशी वार गटले राबून अभ्यासू ना. इतले दिवस कळली म्हळ्यार पयर एक 4-5 दीस ते कळली. उठचे होटला तन्नी पिवचे तई हंगा भोवून येवचे राती जावन रुमा येवचे जेवचे न्हिदचे पुरो जावन आसतसिले न्हिदल कुडले न्हीद येतसिले जाल्यार आमकां काम करनासिल्यांक हें सूख एक नमने पनिशमेंटशें दिसता. हां, घरांत आसतना दिसचें आशिल्लें हें काम कोरून कोरून पूर जालां खंय पूण एक 4 दीस वचका म्हणून. हंगा 4 दीस कुशी जाल्ले मागीर एक नमने बेजारू केदना आमगेल घरा वता केदना दाळीताय सीत जेवता म्हण दिसता. वय हांगा तरान तरा खाण मेळटा जाल्यार आमकां ते घरचें खाण खावन खावन हांगाचे एक नमने 2 दिसाक बेजार येता. दनपार जेवण तशीच कसकसन मेळटा की तें खावचें. म्हाका तें जायना हें जायना म्हण खंयचें ना पुरा खाता हांव. जाल्यार घरांचे जेवण अभ्यास आशिल्लेंक हें हॉटला जेवणांनी तितलें लागना. हो, हांव इतले वेळ पुराण उलयता हांव खंय येयलें म्हण तुमकां सांगिल्लें ना नवें. आमी वरे गोंयाक आयिल्लीं ती. गम्मत कसं म्हळ्यार मिगेल कुळारची तशी भायर सावन गोंया पावलीं ती. आमी अशान दुखून गोंया पावलीं ती जाल्यार एकले खंय आसत म्हूण गोतूय नाशिल्लें. काल तितल्यांची आमी हांगा देवकी कृष्ण देवस्थानान तूं वट्ट धरलीं ती. वट्ट धरला कसं करचें थंय थोडे वेळ उलयलीं ती. मागीर तांणी एक कडेन रूम केला आमी एक कडेन रूम केला. तशी जावन तुमकां विडियोन तांणी मेळोवच्याक दायनी. म्हाका तेन्ना भारी आश जातसिल्लें विडियो करका म्हणून. कसं जाता म्हळ्यार एक नमने अप्रुपाक मेळची नवें उलोवच्याक समज जाता. चेडूं तांगेलींतल्याक खेळटा आसता ती आमगेल विश्वनाथ गोंडी बाबू आनी ती अमणी अन्नू हांणी पुरो वट्ट जावन खेळटा आसतना विडियो कोण करचे आनी दादले मनशां पुरती वट्ट धरल्यार तांणी तांगेल पंचायत एक आमकां आमगेल बायल मनशाल पंचायत एक हांतूची विडियो करच्याक दायनी. आजी खंय वच्चें नाशिल्लें म्हळ्यार जोर पावस आजी. तशी जावन आज संजवाळांनी खंय वच्चें नाका आनी पांय भायर सरका नवें म्हण रुमान बसलीं ती. हांनी प्रतगू अशीची भोवन येत म्हण चमकलीं ती. म्हाका चमकून चमकून बेजार येवन गेलें. ताकाच हांव खंय ना हांव एक घडी रुमान तूं बसता म्हणून हांगा तुमगेले उलोवया म्हण एक घडी बसली. रूमा बशी बशी गांव पुरो भोंवचे पुरो करेक्ट जाल्यार पळयलेलेच गांव कितले पळोवचे म्हळ्यार आमकां दूर दूर वचच्याक भंय करता खंय वाट चुकता की म्हणून. अशान देखून एक सुत्तो काणच येवचें नावें गेल्ले वाटेरी वापास येवचें अशी खंय पुणी भोंवता आसा ती. पावस येयलो म्हळ्यार थंय ते राबचें चिक्के वत येयले कून वचचें. वय हांगा लायक वत येता आयलो म्हळ्यार त्या नमने धग्ग जाता. आनी एक कडेन जोर पावस आमगेल गांवची वरी न्ही म्हळ्यार भोंवतन साती जावका साती नाशी भोंवचें जायना जाल्यार आमगेल गांवची वरी जिरापती पावस सामकें येद्दळ तें मेळ्ळी अबा. कोणकी म्हणटासिल्लें एक वारा फुडें जोर पावस येयल के 3 दीस. आतां पावस आसा आनी शळव मात्र एक चुरू ना. भायर रबल्यारी तशीच अबा जोर पावस येता आसता आमी अंगडी बागलांत राबून आसता ती एक चूर शीं खायना. म्हाका भारी आश्चर्य. आनी किचन म्हळ्यार अवंगलेचे दीस वता उंबळचे अवंगले राशी चडतास घरा वचून ते उंबोळून सुकोवन ते जागेर सेरसूत ते एक नमने टेन्शन. वय हांगा गम्मत केलेले पुरा ते जिरोचे आसा हांव आनी हे पावसड नवें येता थंय वे सुकोवचे भारी कश्ट. कशें की हांगा 4 दीस गम्मत केल्ले ते एक खुशी आसता म्हणया. आमकां बायल मनशांक तशीच नवें खंय गेल्यार आमगेल घरचे केचन चुकना. घराक बीग घालून आयलीं ती तें कसन जाल की हें कसन जाल की अशें एक नमने येचना. आनी हांगा देखून भायर सरलें मागीर घरा वचून एक 2 दीस एक नमने आळसाई. हांगा रांदपा येचन ना नवें कोयर करचें पुसूचें आयदनां उंगले खंयचे येचन नाशिल्लें. घरा वचून तें पुरा करता म्हणटना एक 2 दिवस दावका जाता. वय आमकां कशें आसल्यार कश्ट म्हणया. हांगा आसतना घराच येच वता
ಇವತ್ತರಿ ಹಂಗ ಚೆಚ್ಚುವತ್ತ ಒಟ್ಟೋಚಿ ಸೂಕ್ನಾನೆ ಅಮ್ಮಿ ಸೂಕ್ ಪಳ ಇನತಿ ಬೀಚ್ ಅಂತ ನೀ ಕೆಳ್ಳಿಂತಪ್ಪ ಹಾವು ಯಾನ ಮಳ್ಳೆ ಅನ್ನಿ ಚರಡು ಅನ್ಪ್ರ ಮಕ್ ತಂಡನು ಹೆಲ್ಲೆ ಹೊಂಗಲ್ಪರ ತಪ್ಪು ಮುದ್ದು అని రాము ಹಂಗ ಹಾಣು ಜಳಜಳನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾತೆ ಸುಕೋಚ ವಸ್ತುನಕ್ಕ ಪಾವ್ಸನವೆ ಕಂಡೇರಿ ಕುರ್ಚೇರಿ ಕೈ ಜಾಗ ಮೆಲ್ಕಿ ಥೈ ಪುರ घालनु ಅಂತೂ ಇಂತೂ एक साधारणक सुकोन काण घेतला वय अप्पा नी ते घरा होरनु पुरा उंबळकमु ते उडगास्ಕೊಂಡು घेतला ರೀ ಮತ್ತೆ ವಾಡ್ದತ್ತ ಮಕ್ಕ ಕಸನೆ ಇದಲ್ಲ ರೀ ಹಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿತ ಶಿನ ದೇವಲ್ ದರ್ಶನ್ಕಿ ಪೂಜೆಕಿ ಪುರ ಭಾರಿ ಚಂದ ಆಯರ್ಚಲ್ಲೆ ಮನೆ ಹಗೂರ್ದಲ್ಲೇ ನೀ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಚರಡು ಅಂಕ ಬೀಚ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮದ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಳ್ಳಿಂತಿ ಮಳರಿ ತಶಿನೇ ಆಮೆ ಬೀಚ ಯಾನ ಮಣಸಿಲಿ ಮಾಕಿರ್ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ನನ ಚರಡುವನ ದರ್ಧರಿ ತಂಡನ್ ಹೆಲ್ಲು ಮಕ್ಕ ತಂಗಲ್ ವೇರಿ ಕೊಪ್ಲಿ ಧಲತೆ ಅಲೆಯೋನ್ ಮಾರ್ತಾನ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಸನ್ಪಣ ಅಂತಮ್ಮಿ ಕಶಿ ಕೆಲ್ತತಿ ಉಡ್ಚೆಪ್ರ ಕಶಿ ಕೆಲ್ ಹಾವೆ ಕಾಪಾಡ್ನೆ ಸಿಲಿ ದಲರಿಚಿ ಏಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಗಮ್ಮದ್ದಲ್ಲೇ आणि हंगा मग भारी खुशीदल म्हणरी आमचीगल भाषे कोणाकदले री होयगो म्हणपुरो चंदकोन उलयतती आणि हंगा जन भारी साधू कोपु गीपु कसने निमगिल ರೀ एक नमने विनम्र जाऊन उलयतती भारी खुशी आणि मग खुशीदल कसं गोतस्वे हंगाचे रस्त ही कचूरी येर तग्गना गोतस्वे आणि फुटपाथ असनवे आरामर चमकू येत भारी लायक पाऊस येईल मला री ते रब्बी येत आमगेल गावात पर अंगडी तकीत माड असते नव्हे चरण मला एक चूर मुखार असता अशी जननानी पाऊस येईल त्यान रापच्याकनी जाग मिळचे ಕೆಲವು ಕಡೆಂತ ಮಾತ್ರ ಹಂಗ ತಶಿನೇ ಭಾರಿ ವಿಶಾಲ ಜಾಗ असता पावसाने येईल रे आराम रब्बी येत त्याच्या मुलांतू जमी वच्चेत रस्त्यावर वचका म्हणून भारी लायकस मात्र खुशीदल्ले आणि चरडू अंक प्रांगलनी घेतला मी ಭಾರಿ ಖುಷಿದಲ್ಲ ಬಾ ಮಾಲೆ ಎಡ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಕಸ್ तिथले सुलिगे म्हणून करनी ಕೆಲವು ಜನ म्हणतती आम्ही दुसऱ्या कडे गेले री टुरिस्ट म्हणून सुलिगे करतती म्हणून हंग तश कसने दिसनी अबा मका पण आम्ही चढ म्हणून परचेस करनी आमका कितले दावका तिथले घेतला मी पुरा लायक असिले आणि थोडे काजू बी घेतले काजू बी हंगानी थंय चढ काही डिफरन्स दिसनी त्याला हंगाचे म्हणे खुशी असते नव्हे घेतली ती आम्ही खै गेलेले म्हणरी एक मीरामार बीच कोल्वा बीच कडेरी कंते बिग फूट काही भारी लायक असेल केदनय पळे नी असिले आणि हंगा दिवार आयलँड म्हणून ते मಕ್ಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮುಳಾರ್ ಖುಷಿದಲ್ಲೇ तुमको सुमार जनक ಗೊತ್ತ ಶಪುರ गोंया वत्तल पूर्ती भवन असतती आम्ही कसं म्हणरी की एक पण तपरूपा एक गोंया येऊचे आमगेल कुल देवस्थान वच्चे आणि कुळारचे कुल देवस्थान वच्चे थंय मध्यंतू खंयचे देवस्थान मिळत थंय वच्चे आणि एक दिवस थंयची गावा सुತ್ತमुತ್ತ भोंचनी बारसोन येऊचे ह्या पण तम्मी हंग इल्लिंती काही पणजी काही इल्लिंती हंग रब्बिलिंती एक 2 दिवस तशी जाऊन हंग पळेले हावे मिगेल खुशी तुमगे लगी सांगतस मागीर कसनेची ही कनबा होड्डस पण दाखयत म्हण लेक्को नाकती म्हाका ते पळोवन भारी खुशी दल्ले तशी जाऊन तुमगे लग सांगतस आम्ही दिवार आयलँड वचकदले री मांडवी रिवर ದಂಟುन वचका ते ದಂಟುन वच कशी म्हळेरी फेरी म्हणे केता हांव फस्ट टाइम पळयलेले ते तंतूची कार पूर्ती वता जन कार बाईक पूरा तक भितर वता ती आम्ही आमगेल कार दुखून देऊन ते फेरींत रब्बिलिंती भारी चंद ते पळोवचक ते हेकड दुखून त्या कडे वचून पवयतमका आणि मोले भारी उणे काराक 10 रुपये मात्र आणि बायकाच्यांक चमकून वतल्यांक पुरा फ्री खैते गव्हर्नमेंटाच्यान भारी लायक व्यवस्था केला आम्ही फेरी दुखून भायर येवन वापस आमगेल कारार बसलींती सुरवेरी रान मिळले मागीर वत्ता वत्ताची एक घर दिश्या सूर जाले भारी चंद घर पोर्चुगीज कालाचे घर दखून आता मॉडर्न घर वरे असिल थंय भारी खुशी दल्ले चर्च की देवस्थान की स्कूल की प्रति एकय असे थंय अंगडी पुरा आणि जन आहे तशीची पापा जन कसने निमगिले री चंदको नमक सांगतसिलिंती भारी खुशी दल्ले वापस येताना तेंची फेरी वैर बैसून आईल नवे एक नमने विसरचेद आयना ते तितले खुशी दल म्हाका तुम्ही कोण पुरा ते फेरीर गेलेली ती म्हणून म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगती ते
हां हां आत्ते कुडगा सैल मका हंगा अंगडींतू कज्जू बी कश दवरतात म्हळ्यार रे आमगेल गांवांतू चनबोरे पॅकेट एका वेरेक जोडसून दवरतात मू तशी जोडसून दवरता ती ते पळोवन आमकां सगळ्यांक जीव उड्डून गेल्ले आम्ही गांवांतू एक 50 ग्राम की 100 ग्राम की हाडची नवे गोडशे गिडशे करचे असले रे त्यावे ताणें पेपरांत बांदून दिवचे एक नमुने भंगरावे रे आमकां हंगा अशी पळोवन आमकां एक नमुने विचित्र म्हळ्यार विचित्र दिसले आम्ही सगळ्यांनी अंगडी मुखार आपूण सेल्फी घेतली ती तुमकां पुरा हास येता कितकी आमी हे पुरा फर्स्ट टायम पळोवत नवे आमकां एक नमुने पुरा विस्मय जावन दिसतासिले ए अम्मा हो विश्वनाथो दल रे भोंडी आमगेल बौंडी पूरा दल्ले आत जवणा वच्च वेल दल्ले यो जवणा वच्चा हो तितले वेळ दल रे वैगो अम्मा गंटे 8 दल्ले जवणा वच्चा यो 1 मिनिट रा विश्वनाथ मिगेल पूत जवणा पेतस हावनी येता फाई आम्ही भायर सरलीं ती आणि एक 4 दीस नंतर व्हिडिओ करता ती हांव नाही जाल्यार री अम्मा सुनमाये घरची तुळशी अशी कोणे पुणी व्हिडिओ करता ती तुमगेल सपोर्ट मात्र केदनाय आमगेल वैरस कायतें हावनी येता हय आमगेल व्हिडिओक मस्त मस्त लायक शेअर सबस्क्राईब करून आमकां मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट करा ती आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटा ती धन्यवाद.